मोगाळ भाऊ बहिणीनो कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकनो गोसमेस्तंक आईच्या नियाळाक हांव मोगाचो स्वागत मागता. आईच्या दिसाचो नियाळ आमी सोलोवच्याक पवित्र पुस्तकाचे वचप आमी आयकुया. जुआंवो एवांजेल 3रो अध्याय 16 तावन 21. जॉन 3:16-21. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमणतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगर ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगर ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सतमणतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमनिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमनिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनये म्हणून तो उजवाडा सरशी येना. पूण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता, तेंच आपणें केलां म्हणून परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त दे मोगाळ भावनो आनी भयणो, कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, ताका सतमणतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, सासणीक जिवीत दिवच्याक म्हणून बापान आपल्या पुताक धाडलो. आनी बापान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या पुताक ताणें त्याग केलो. ही भोव सोबीत जुआंवाच्या वांजेलांत हांव आयकूंक मेळची जेजूची उतरां आमी नियाळया. खंडीत जावन आमी देवा गर्गा दिवंक फावो. पास्काच्या काळार आसा आमी, जें कितें जेजून आपल्या कुर्सांनी जिवनपणा मुखांतर जोडून दिलां, तातूंत भागीदार जावंक आमी चड आनी चड अत्रेकतना ह्यो थोड्यो संगती मूळ हांवें संगती आमी समजूंक प्रयत्न करच्यो. पयल्यान आपणाच्या जिवितांत, म्हणजे ज्या जिविताक अंत ना, सासणाचें जिवीत, इटर्नल लायफ, ताका अंत नातल्या तसल्या जिवितांत मनशांनी वांटो घेवचे म्हणून देव आशिल्लो. देव निस्वार्थी, देव दिवच्यान संतोसता, आपणाकच दिवच्यान संतोसता, न्हय खाली वस्तू दिवच्यान, आपणाक दिवच्यान. आनी सर्ग म्हळ्यार देवान आपणाकच दिवचें. संपूर्ण तरान आमी त्या देवाच्या जिवितांत वांटो घेवचो. सर्ग जागो न्हय, देवाच्या जिवितांत वांटो घेवचो. आनी पवित्र स्नाना मुखांतर हें देवाचें जिवीत आमचें थंय येदोळसूं स्थापीत जालां. सर्ग येदोळसूं सुरू जाला. सर्ग मेल्या उपरांत म्हणून सोंपणें न्हय. सर्ग म्हळ्यार देवाच्या जिवितांत वांटो. आतां हो वांटो हर एकल्या मनशाक मेळाचें. तें बरेंपण, आपणाचें बरेंपण हर एकल्यान भोगीचें म्हणून देव आशेता. पूण भावनो आनी भयणो, सैतानान जें कितें आपल्या हंकारा वरवीं होगडायिल्लें तें आनी एकल्याकी मेळोवंक नजो म्हणून येवचिलें. आपणें होगडायिल्लें मनशाकी मेळोवंक नजो म्हणून मसण भरलो सैतान मनशाक फसयता. आनी अशें पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा. मनशान आदाम आनी येवेन करचें पयलें पाताक आनी देव आतां पयस वचें, देवाक होगडावचें. सासणाचें मरण न्ही, सासणाची क्यास्त आपणावचें. पूण देव कसो रावलो ना, कित्याक तो जाणासलो मनशान संपूर्ण समजून आपणाक निराकरसला न्हय.
मनीस फसवून पडला, फटवून पडला म्हण जाणा आसलो आनी ह्या खातीर आपल्या एकल्याच पुताक तो बसयता आनी तो येवन आपल्या खुर्साच्या मरणा मुखांतर जें कितें मनशान देवा विरोध केल्लें पाप, जें कितें सैताना सांगता केल्ली ती सैरीक मोडून आपल्या गोपान परत्यान घेता. आतां सत्मणचें म्हळ्यार कितें? हेच्या वांजेलान जेजू म्हणलो, आपणाक सत्मणतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो. सत्मणचें म्हळ्यार कितें? सत म्हणून मानचें या स्वीकार करचें. मानचें मात न्ही, तें स्वीकार करचें, तें वेलकम करचें, आपणाच्या जिवितांत घेवचें. देवाक तशें ताच्या देण्याक, ताच्या उपदेशाक, ताच्या शिकवणेक आपणातय घेवचें जावन आसा सत्मणचें. भाऊनो आनी भयणीनो, हें सत्मणचें न्ही मात्र उतरांनी खंडीत जावन आमी आपोस्तलांचें सत म्हणटा. मिसा वेळार आमी सांगता, आमच्या तेर्सा वेळार, तेर्साच्या सुरवेर आमी सत म्हणटा, मागणें म्हणटा. तें आमी समजून घेवचें, आमी कसल्या देवाक स्विकार करता गी म्हणून हें उतराण स्विकार करचें. दुसऱ्यान आसा करणेन सत म्हणचें. करणेन सत म्हणचें म्हळ्यार देवाच्या कामांनी, ह्या उजवाडाच्या कामांनी भागीदार जावचें. देवा बरी जावचें म्हळ्यार मोगाळ जावचें, मैपाशी जावचें, दयाळ जावचें, सड आनी सड पेल्याच्या हुस्क्यान भरचें, सदांच खालतो भोळो समाधानी शांतीचो मनीस जावचें. हें सत म्हणचें. सत म्हणटा म्हणून सत म्हणटा देवाक सर्वत्र बापाक म्हूण सांगिल्ल्या पर आमी सत म्हणटा म्हणून जालें ना. तें उतराण परगडचें, हें करणेन परगडचें. भाऊ आनी भयणी, हेच्या वांजेलांत जेजू एक भोव सुबितेक सत उगडापें करूंक आशिल्लो आनी तो म्हणलो, खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना. खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना. उजवाड संवसारी आयलो पूण मनशान काळोखाक विंचलो. कित्याक आपणाचीं कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान तशें केलें म्हणटा जेजू. आतां हर एका मनशान काळोख विंचलो गी? खंडीत जावन ना. जायत्यांनी उजवाड विंचलो, जायत्यांनी देवाक विंचलो, जायत्यांनी जेजूचो पाटलाव केलो, ताच्या फाटल्यान वचून तांणी येवजिलें, प्रयत्न केले, जायत्यांनी आपणाक बलिदान समर्पिलें, आपणाची आस्तपास्त ओगडायली, आपणाचो जीव ओगडायलो, आपणाचें म्हणलें कितेंच तांणी दवरलें ना, उजवाडाचो पाटलाव केलो. पूण खोटेपणा धरतल्यांनी, सड आनी सड खोटेपणाक वळख जाल्ल्यांनी, आपणाकच विकल्ल्यांनी ताचो इन्कार केलो, ताचो द्वेश केलो. भाऊ आनी भयणी, खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना. उजवाडा सरशी तो येना. दोन कारणां आसात. पयलें कारण, खोटेपणांत मुखार वचूंक जाय तर जाल्यार तुका जेजू सरशी येवंक बरें जायना. कित्याक खोटेपण एन्जॉयमेंट, खोटेपण संतोश, खोटेपणूच बरेंपण म्हूण तूं चिंताय तर जाल्यार बरेंपण तुवें खोटेपण मानून घेवचें पडटलें. जर खोटेपण तूं बरेंपण म्हूण मानून घेताय, बरेंपण आसलें खोटेपण म्हणून तुवें स्विकार केल्लें बरें जाता. आनी ह्या खातीर देवच तुका दुस्मान म्हणल्यार बरी बगता. देव तुज्या बऱ्याक पडसो तसलो न्हय, उजवाडच काळोख म्हणल्यार बरी, त्या उजवाडाक तूं पाठ करताय आनी काळोख उजवाड म्हणल्यार बरी चलताय. हें आयच्या संवसारांत जायतें जावन आसा. खोटेपण म्हाका एन्जॉयमेंट दिता. पळोवन न्ही भयणीनो, आयच्या समाजांत कस जालें पुरो खोटेपण रोबोवन गेलां आनी त्या खोटेपणाक कळीत नासताच आमी वळख जावन आसा, आमकांच विकून आसा, आमचीं भुरगीं तस जाल्यार संतेक लब्धन आसात. कितेंय करूंक साध्य ना म्हणल्यार तसल्या स्थितीक आमी वचून पावून आसा. दुसरें कारण, खोटेपणाक लब्धलो मनीस, ह्या काळोखान चलसो मनीस उजवाड कांयच करिना. कित्याक तो लजेता. आपूण उजवाडाक आयलो तर जाल्यार आपणाचें खोटीं कामां, आपणाचें उणेपण हेरांक समजात, आपणाक केणटीत, आपणाक नालिसाय घालतीत, असल्या कारणां खातीर तो उजवाडांतल्यान पयस रावता. जावं पुरो जुदास, थोडे दीस आदींच आमी नियाळ्ळें. आपणें कितें केलें तें चूक म्हणून ताका समजलें. आपणें केल्ली करणी वायट म्हणून ताका समजली आनी गेलो तो दुडू ताणें देवळांत उडयलो आनी म्हणलो हांवें निरापराधी रगत विक्रीत केलें.
आपणाची चूक ताका समजली, पूण त्या चुकींतल्यान भायर येवंक ताका वाट सारकी कळीत जाली ना. हांगा तो खोटेपणान मुखार वचोंक आशिल्लो ना तो. आणखी हांवें ताका विकल्यान सोडिसून आनी आदल्या सगळ्यांक शांत करतालो, उरल्या अपोस्तलांक धरून दितालो. तशें केलें ना ताणें. निराशी जालो, लजेक आपणाक बक्षणे ना म्हणून तो चिंती लागलो. गेलो तो, पयस गेलो, जीवघात केलो. पूण तेंच पेद्रू 3 फावटी नाकारलो तरी निराशी जालो ना. जेजूच्या त्या बक्षण्याच्या खाकूळच्या दोळ्यांक पळोवन गळगळ्यान रडलो, पाटी येयलो. पयलो पाप साहेब इगर्ज मते असो पयलो जेजू उपरांतलो बुन्यादी खांबो म्हूण सांगयेत बळून तो हातेर तो जावंक पावलो. भाव आनी भयणी, देवातय कसलीच लज ना. देव कोणाकच जेजू मुखांतर देवाच्या मुखामोळ आमकां उगडापें जालां, ताणें कोणाकच लजेक घालूंक ना, कोणाकच इन्सल्ट करूंक ना, कोणाकच ताणें इन्कार करूंक ना. तो करूंक सकना. 5 वर्षी आयिल्लो हर एकलो सासणाचें जिवीत जोडता. पूण जायते फावटी आमी ताचे फाटला उदार ही जेजूची खाकूळटणी जेजूचो मोग वायट वाटेन आशिल्ल्यांक दिवच्यान चलवता. आनी ह्या वरवीं जें कितें जेजून ह्या संवसारी जिवितांत फातकी जिविताक गुलाम जाल्ल्यांक आपणा थंय आकर्शीत करूंक साध्य जाल्लें आनी केल्लें आमी करूंक शकना. आनी ह्या खातीर जे कोण पातकान बुडोवन आसात ते इगर्जेंतल्यान पयस वतात. जे कोण एका फातकांत बुडोवन आसात ते कितें पवित्र पुस्तक वाचचें जावं दी, या आमच्या मेळांत जावं दी, ते लागीं येनात. वाड्या समतेन तांतू ते लागीं येनात, पयसूच रावतात. पवित्र पुस्तक तशें न्ही. देव तशें करूंक आशेता न्ही, हर एकल्याक दिवंक आशेता. कोणेंच लजे वरवीं आपणातावन फळां पळगेचे, आपणातान पयस रावचें म्हूण देव आशेना. कितें व्हरतें पातां कितें जावं दी, तुमची पातकां तांबडी हिमा बरी आसूं दी, रक्ता वर्णाची जावं दी, हांव ती नवी करतलो. देवाची बसवणी ती सत. भाऊ आनी भयणो, ही 2 कारणां. पूण आज ह्या संवसारांत खोटेपण काळोखान मात जाता न्ही, उजवाडांत जाता. दिसा उजवाडाक खोटेपण परगट जावन आसा. आनी ज्या संगतीन थंय मनशान आपणाक आपणाची लज उसार जी आशिल्ली त्या संगतीन मनीस आपणाचें वडपण उसारता. लजेक फावो जाल्ल्या संगतीक आपणाक तो विकता आनी आपूण व्हड म्हणून चिंता न्ही. असल्या संवसारांत आमी आसा. आनी ह्या खातीर जायते फावटी जें कितें बरें जें कितें वायट म्हणून आमी समजून घेवंक सकनातल्या स्थितीक वचून पावल्या म्हणून सांगयत. कित्याक वायट संगतीक तो भाड आयकून चुजत आसले मनीस आमच्या समाजांत आसात. आनी बऱ्यो संगती लिपोवन करचेत आसल्या स्थितीक आमी येवन पावल्या. बेजारायची संगत, बेजारायची संगत. तांणी काळोख विंचलो. कित्याक काळोखाच्या कृत्यांनी तांकां रेवडलो. त्या कृत्यांत तांकां भायर येवंक म्हणनासलें. पूण हांगा न्हय मात्र काळोख विंचलो, ती काळोखाची कृत्यां उजवाडांत वडा बडा येवन ती करतात. आनी हाचे वरवीं जायतो परिणाम ल्हानांचेर, ल्हानविकांचेर, चड समजून येना तांचेर पडटा. आनी तीं तशींच करतात. वो व्हरतो अपराध म्हणून सांगयत. वो व्हरतो अपराध न्हय मात्र ती आपणाक नाश करून घेतात, हेरांकी नाश करून घेवन आसात. भाऊ आनी भयणी, स्टबर्ननेस ह्या सळ मारेकार, भोव मारेकार. सूख कोणेंय करियेत, कोणाच्याय हातांत सूख घडयेत. आमी कोणूच संपूर्ण परिपूर्ण न्हय. एक न्हय एका रितीन आमी सुकोवन पडटा. हर एकली आमी सूख करता. आमचें थंय वाडवळ आसा. पाप साहेबच म्हणटा जें कितें म्हज्या तरणाटपणाच्या येजाकपणार आसूं हांव तसो ना. हांव म्हज्या तरणाटपणार उण रक्ताच्या त्या प्रभावान हांवें जायत्यो सुखी केल्यात म्हणटा. आनी हाचे तान भायर येवंक आशेता आनी आशिल्लो आनी अशेंच आसा आनी प्रगती जोडूनच आसा. जर तो सांगता आमी कितल्या मापान सूख समजून एक वळख जायना. पूण मनशाचें बरेंपण कितें म्हळ्यार न्ही पडनासतना रावचें. बगार पडले संगती समजून आपणाचें पडणें वळखून घेवन त्या पडण्यात भायर येवंक प्रयत्न करचे जावन आसा मनशाचें वडपण. टू एर इज ह्युमन, मनशापण. त्या पडण्यात उठचें तें दैवीकपण. भाऊ आनी भयणी, सळ मनशाक मन जातीचे की फास्ट करता. पवित्र पुस्तकांत जायते व्यक्तींचे सळ आमकां पळोवंक मेळटा. इस्रायल प्रजेक होसेया प्रवादाच्या पुस्तकांत
एका हट्टी फाडी एक वलायता सर्वेस पर हट्टी फाडी तिका सायजलेकडे ओढून वरता हांवें सांगले बरें ऐका ना इस्रायल प्रोजेक्ट वलायता देवान जायते प्रयत्न केले ह्या इस्रायल प्रोजेक्ट ट्रेन करूंक आपणाची खुशी पाळूंक शिकोवंक एजेकिएल प्रमाणे मुखान सांगता हांव तांकां एक नवें काळीज दितलो म्हाका पुरो जालें आमचे फातराचें काळीज काडून एक मोग करचें तसलें काळीज हांव दितलो देवान सांगचें तसलें उतरां भाऊ आनी भयणीनो हेच्या पयल्या वचपांत पेद्रू आनी धर्मदूतांक जेजूच्या नांवी शिकोवंक नजो म्हणून श्रेष्ठ याजक आनी सनेद्रीन सभेन ताकीद दिल्या पूण पेद्रून आनी हेरांनी त्या ताकीदेक काना लोय नासतना जेजूचें बरें नांव प्रगट करनच आसा आनी असो परिणाम जावन तांकां धरण बंदेसाळान गेल्यात पेद्रू आनी सांगा ते कांय भियोंक नात कित्याक जेजून सांगल्लीं उतरां म्हजो आत्मो येतलो तुमी कांय उलोवच्या विशयान पर्वा करिनाकात कितें उलोवचें म्हणून तुमी डिफेन्स तयार करची गरज ना म्हजो आत्मो तुमच्या पक्षान उलयतलो आनी तो उलयतलो मात्र न्ही बंदेसाळ्याची बागलांस उक्तें करून पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक भायर हाडलेलें तसलें दृश्य आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतल्या 5व्या अध्यायांत आमी आयकलें भाऊ आनी भयणीनो बेसरायची गजाल कितें म्हळ्यार ह्या फारीजेवांक ह्या साधुसेवांक ह्या सनेद्रीन सभेक आनी श्रेष्ठ याजकाक आनीकी समजलें ना न्ही मात्र जेजूक तांणी विरोध केलो न्ही मात्र जेजूक तांणी धर्म कुसार मारलो आतां ह्या धर्मदूतांकी मरण फावो म्हणून थिरायतात तांकां लागाड कडूंक येवजन घालतात ती बेसरायची गजाल आपणाच्या सळान ते मुखार वेतात वय आपणें चूक केली नेनारपणान हांवें केली जावंक पुरो काळोख आसलो जावंक पुरो जायत्यो संगती आसल्यो जेजूक आमी वळखून घेवंक शकले ना सक्कड जेजू फाटल्यान येतात म्हणून आमी इल्लेशें खावं जेलें भियेलें हांव खालें जायत म्हणून समजणी नासतना आमी जेजूक तशें केलें पूण आज आमी जेजूक आमी वळखून घेता स्विकार करता म्हणून तांकां येवी येता आसलें देवाचें येवजन भोव सोबीत रितीन पंथाक पावतें आसलें पूण श्रेष्ठ याजक आनी ताचे सांगाती तशें करिनात ही बेसरायची गजाल भाऊ आनी भयणीनो जुवांच्या वांजेलाच्या 16व्या अध्यायाच्या 8व्या वाक्यांत जेजू पवित्र आत्म्याक बसयतना म्हणटा हांव पवित्र आत्म्याक पाठयतलो त्या मजतदाराक तुमकां दितलो आनी तो येताच पातका विशांत निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पयलें देणें पवित्र आत्म्याचें पातका विशांत तुका समजोवचें तो पातका विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो जर पवित्र आत्म्याचें देणें तुजे थंय आसा जर म्हजे थंय आसा तो म्हाका पयल्यान हांव पातकी हांव खंयच्या रितीन देवाच्या मोगात हांव पयस गेला ताच्या खाकुळटींतल्यान पयस आसा म्हणून म्हाका समजून येता हें पवित्र आत्म्याचें पयलें काम जर हांव पवित्र आत्म्याक नाकारता तर पातकी म्हणून हांव समजना देवा सरशी येवन ताची खाकुळट घेवंक येवंक शकना आनी ह्या खातीर जेजून सांगलें तें जो कोण मनशा पुता विरोध उलयता ताका बक्षालें मेळटलें पूण जर एकलो पवित्र आत्म्या विरोधूच उलयता ताका बक्षालें आसचें कित्याक बक्षालें जोडची वाटच ताणें बंद करून जाल्या तीच बंद केल्या भावा आनी भयणी आमी पेंतेकोस्ताच्या संभ्रमाक आमी तयार करता जेजू जिवन जालो ताणें पाठयिल्लो तो पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्याक हक्कान घेवंक आसा आनी पवित्र आत्म्या खातीर मागतना आमी खंयच्या खातीर पवित्र आत्म्याक आशा येता म्हणून आमी समजाचें पवित्र आत्म्याक आमी आशेवचें आमचें व्हडपण दळबार दाखोवंगी म्हाका कितलें कळीत आसा म्हण दाखोवंगी म्हाका पवित्र जायत्यांनी सांगचें आसा म्हाका पवित्र आत्मा जाय आनी हाचे वरवीं हांव बायबल कोट करूंक शकतलो खंयच्या पंथार कितें बायबलाची ओळ आसा म्हूण सांगूंक शकतलो या हांवें माथ्यार हात दवरले बरो गूण जातले या विविध भासांनी हांव उलोवंक शकतलो सॉरी पवित्र आत्म्याचें देणें तें पयिल्लें देणें न्ही तें म्हत्वाचें देणें न्ही ती देणी आसात वय पूण ती चड म्हत्वाची न्ही पयलें तूं गूण जा आनी ताच्या उपरांत हेरांक गूण कर पयल्यान तूं देवाच्या जिवितांत भागीदार जा ताचें बरेंपण अनुभव कर आनी ताच्या उपरांत हेरांक हाड पूण जर तूं काळोखांत आसाय आनी काळोखांतूच वावुरताय आनी तो उजवाडाच्या हातेर जाताय म्हूण सपनयताय तर जाल्यार त्या पिशेपणांत हांव त्या निदेतान भायर देखून पवित्र आत्म्याचें पयलें देणें बाबा आनी भयणी म्हाका म्हजी खरी वळख दी तुज्या खाकुळटींतय हरी एका घडये परतूंक म्हाका कुमो कर म्हणून मागचें जावन आसा तर भाऊ आनी भयणीनो सांत पावलू एफेस घरांक बरयल्ल्या
पत्रांत 5व्या अध्यायांत आमकां सुमेस्तांक जेजूच्या शिकवणेंत वचून मुखार वचूंक शिकयता. काळोखांत आशिल्ल्या मनशांनी उजवाडाक कांयच केलें ना, उजवाडाची बेपारवा केली आनी काळोखाक कसो विंचलो म्हणटना सांत पाऊल म्हणटा, तुमी उजवाडाची भुरगीं, तुमी देवाक विंचला. पवित्र स्नाना मुखांत्र तुमी उजवाडाक विंचला आनी ह्या खातीर तुमी उजवाडाची भुरगीं जावन चला म्हणून शिकयता. थोड्यो वळी सांत पाऊलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्राच्या 5व्या अध्यायांत हांव वाचता. सारक्या रितीन समजून घेवंक प्रयत्न करचे. हांव सवकास वाचता, चड विवरणाचे वयर दिवचो ना. तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकीं जावंक प्रयत्न करा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे बसत देवाक मानवल्लें सुहासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो, तशेंच तुमी मोगान जियेया. देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मदें व्यभिचार, कसली नापसंद साल वा अपस्वार्थ हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण म्हाका आयकूंक मेळना जावं. हलकी उतरां, सदीळ उलोवणें, दोड्या अर्थाची उतरां असलें सकट तुमकां सहजलें न्हय. हें सगळें सोडून देवाक अर्गां स्तुती करा. व्यभिचार वा पोजडेपण आदारतल्या तशेंच खोट्या अतुरायेक लब जाल्ल्यांक खोटी अतुराई एक तरेची बोंब्या पुजा. क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राज्यांत वांटो मेळचो ना म्हूण तुमी सानस आया. ह्या विशयांत कोणी मनीस पोकळ उतरांनी तुमकां फटयना जावं आनी मुखार सुनू. सांत पाऊल म्हणटा, एका काळार तुमी अंधकार जावन आशिल्ल्यात, काळोखांत आशिल्ल्यात, आतां सोम्यातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला, कित्याक सर्व बरेपण, पवित्रपण आनी सात्विकपण उजवाडांत येता. उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला. तुमी उजवाडाक आयल्या, आतां काळोखाच्यो वाटो वापरच्यो न्हय. कसलोच संबंद ह्या सैरीक ह्या काळोखाच्या संगती संगात तुका ना आसूंक नजो. सोम्याक कितें मानूं वता तें सोदून काडूंक शिका. हें एक भोव गरजेचें वाक्य. सोम्याक कितें मानूं वता तें सोदून काडूंक शिका. यू नीड टू सर्च फॉर इट, फायंड. सोदून काडूंक शिका. कितें मानूं वता म्हज्या जिवितांत आनी कितें सोम्याक म्हज्या जिवितांत मानूं वना तें सोदून काडन जें कितें मानूं वता तें करूंक हांवें प्रयत्न करूंक आसा. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय, असल्या कामांचेर तुमी निशेध उसारा. देखून तुमचे सालिवेशान तुमी वर्ते सत्रायेर रावा. तुमी बुद्धवंतां बरी चलाचे, बुद्ध बरी न्हय. सांत पाऊलची उतरां, बुद्ध नतलें बरी न्हय. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. खोटे दीस ये, तुमी मती भ्रश्टां बरी करचे न्हय. बगार देवाची खुशी कितें म्हणून समजा. देवाची खुशी एकच, आमी ताचे सृश्टी येवचें, ताच्या बरेपणांत वांटेली जावचें, तें बरेपण जियोवचें, तें बरेपण हेरांक दिवचें. तो उजवाड आमचो करून घेवचो, त्या उजवाडाच्या संतोशान जियोवचें, तो उजवाड हेरांक दिवचो. भाव आनी भयणी, खंडीत जावन आपणसो उजवाड आमकां दिल्लो तो सुमी चड आनी चड आमी परजळाचे म्हण आशेता. चड आनी चड आमी परजळाचे म्हण आशेता. आमचें जिवीत परजळीत जावं दी आनी ह्या परजळा वरवीं हेरांकय सोम्याताय आकर्शीत करचें तसलें भाग आमकां हर एकल्याक मेळों दी. आयचो सगळो दीस तसो आशिर्वादांनी भरूं दी. आमचें काम आनी आमचें जिवीत ताच्या आशिर्वादांनी फुल्ललें तसलें जावं दी. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक